पणजेचे काँग्रेसचे उमेदवार बाबूश मोन्सेरात हांच्या विरोधात केल्ल्या बलात्कार प्रकरणातल्या आरोपपत्रावेल्यान भाजपान आवाज करून बाबूशाक अडचणीत हाडपाचो यत्न करत आसतनाच ह्या प्रकरणातली पिडेस्त चली दक्षिण गोंयांतल्या एका कॉन्व्हेंटाच्या हॉस्टेलांतल्यान गायब जाल्ल्याची खबर पातळ्ळ्या। ह्या संबंधान वेर्णा पुलीस स्थानकांत तक्रार नोंद जाल्ल्यान पुलिसांनी कोणा तरी अज्ञात व्यक्तीच्या नांवान तक्रार रजिस्टर केल्याचें कळटा। 28 तारखेसावन ही चली नाच जाल्ल्याची कागाळ कॉन्व्हेंटाच्या माद्रेंनी पुलिसेंत केल्या। त्या चलयेक कोणे तरी भुलोवन व्हेल्या आसुये अशें त्या कागाळींत म्हटलां। 28 तारखेक ही घडणूक घडल्या तरी रितसर कागाळ मात 10 मे दिसा नोंद जाले। ह्या कथीत जबरदस्ती प्रकरणा उपरांत त्या चलयेक अपना घरांत दवरिल्लें, मागीर शिकपा खातीर तिका कॉन्व्हेंटांत फॅशन डिझायनिंगचो कोर्स करपा खातीर घातिल्ली। 28 एप्रिल दिसा सगळ्यो माद्री प्रार्थनेक गेल्या उपरांत 2 बॅगांनी कपडे भरून आपूण अपना घरांत वता म्हणून सांगून ती भायर सरली आनी गायब जाली।